नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत. 15 ऑगस्ट जालो. 16, 17, 18, 19 आणि 20 ऑगस्ट. ह्या 20 ऑगस्टाकय एक कितें तरी स्पेशल दीस असो आमी म्हणपाक शकतात. आणि हाजें कारण म्हणल्यार ह्या दिसाक सांगेचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे मंत्री सुभाषबाब फळदेसाय हांचो जल्मदीस. आणि आज आमचे बरोबर गोंयच्या राजकारणाक ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीरय बी आमचे बरोबर आसात मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय. सर, वी वेलकम यू टू द शो. थँक्यू साईदत्त बाब, खूप खूप देव बरें करूं, तुम्ही म्हाका वेळ दिलो. एक्चुअली देव बरें करूं तुमकां म्हणपाक जाय, कारण आज खुबशे कमी लोक आसात जे वेळ दिवन आमकां मेळटात आनी तातूंतले तुमी एक. सो थँक्यू सो मच. आणि 20 ऑगस्टाक तुमचो बर्थडे म्हणून ताचे खातीर चडांत चड तुमकां वाडदिसाची हांव परबी भेटयतां. खूप खूप मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं. आता जेन्ना बर्थडे म्हणटात तेन्ना पयलीं विशय स्टार्ट जाता तो आपूण आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आणि गोंयच्या लोकां खातीर. कारण गोंयच्या लोकां खातीर म्हणटा इतल्याच खातीर कारण तुमी मंत्री आसात. कितें सद्याक ह्या फावटी स्पेशल लोकांक आयकुपाक येतलें? जायते इनिशिएटीव आसात की म्हज्या मतदारसंघा खातीर हांव सांगता की ह्या मतदारसंघाच्या म्हणजे ह्या वाडदिवसाच्या एक औचित्य दवरून. अदरवायज म्हजे कार्यक्रम सगळे जायत असतात, इनॉग्रेशन जातात, फावंडेशन जाता, सगळें जाता. पूण हाच्या खातीर एक स्पेशल आमी म्हणजे लोकां खातीर कार्य केला. ते म्हणजे म्हजो सांगे मतदारसंघ हो एक शेती प्रधान असो. शेतकरी चडांत चड पीक खंयच्यान येता जर जाय जाल्यार सांगे तालुक्यांतल्यान आनी सांगे मतदारसंघांतल्यान. तांचे खातीर एक कृशी भवन, आनी ह्या कृशी भवना भितर सगळी अत्याधुनीक सामुग्री, मॅकॅनिकल जे ट्रान्सप्लांटर आसतले किंवा ट्रॅक्टर्स आसतले की म्हणजे मॅकनायज शेती जांकां युवकाक ओड निर्माण जावपाक जाय. त्याच बरोबर तांकां थोडीशी जागा 10,000 स्क्वेअर मिटर जागेन भितर एक 3 मजली कृशी भवनाची इमारत येता. आनी तातूंत भितर सगळे तरेचे म्हणजे अत्याधुनीक आनीक ऑफिसर वर्ग, एक्सटेन्शन सर्विसीस ह्यो आसतल्यो. दुसरी म्हजें हें आसा की परत एक फावटी दूद सप्लाय करपाक म्हणजे एनिमल हजबंड्री अँड वेटनरी सर्विसीस हांचें चडांत चड उत्पादन हें सांग्यार जाता. म्हणून आमी सांग्यार एक वेटनरी हॉस्पिटल केल्लें आसा सादारण 10 कोटीचें. तें हॉस्पिटल उबारता आसतना आमी एक विचार केल्लो, जशें आमच्या मनशां खातीर हॉस्पिटल आसा तशेंच जनावरां खातीरय आसपाक जाय. कारण शेतकऱ्यांक जर दिलासो दितलो की रोग आयलो, साथी आयल्यो आनीक बाकीचें कितें गोट्यान पडून मोडले जावं कितें जालें जाल्यार दुभती जनावरां अशीं वायट जावपाक जायना. म्हणून एक परिपूर्ण अशें हॉस्पिटल हें सांग्यार घालतात. ताजें फावंडेशन स्टोन आमी 20 तारखेर घालतात. कृषी भवन फावंडेशन, वेटनरी हॉस्पिटल फावंडेशन स्टोन. सांग्यावेलें जे आमचे पोलीस स्टेशन आसा तें पोलीस स्टेशन सामकें जर्जर जाल्लें आसा. म्हणून ती 4 मजली इमारत थंय परत एक फावटी सांग्यार ताचें फावंडेशन जाता. जाणे करून आमी पळयतात की जेन्ना आमी तिसरो जिल्लो बी म्हणटात ते तिसऱ्या जिल्ल्या खातीर म्हणजे सोंपपा सारकें आमचेंय काम मुखार वचपाक जाय. आमी युथा खातीर एक सादारण व्हडलो एक ग्रावंड बांदतात, सादारण 350 लाख खर्चून. तें वाडें आसा. सांग्यारच आमकां एक ल्हानशें मेडिकल म्हणजे एक मेडिकल सेंटर करतात म्युनिसिपालिटी भितर, ताचें इनॉग्रेशन आसा. अशें खुबशे म्हजे प्लॅन आसात. ते 20 तारखेर फावंडेशन. ताचे शिवाय जी फावंडेशन नासतना आनीक 2 म्हयन्या भितर घालपाचें सारकें म्हणजेच आमचें रवींद्र भवन सांग्यार जाता. 10,000 स्क्वेअर मिटर एरियेन भितर सादारण 71 कोटीचे आमी एस्टिमेट केल्लो आसा. टेंडर जावचें आसा म्हणून आमी फावंडेशन स्टोन घालनात. तिसरी गजाल आसा, आमकां कॅबिनेटान एक मान्यता दिल्ली आसा एक प्रोजेक्ट आमचो वेलनेस सेंटर, जातून भितर आमचे आयुर्वेदाज आसतले, आमचे होमिओपॅथी, नॅचरोपॅथी ज्यो परंपरेन आयिल्ल्यो ज्यो आमचे आरोग्या विशयी ज्यो चिकित्सा आसात त्यो आमी सुरवात करपाक पळयतात साळावलीच्या धरणाच्या कांठाचेर. तातूंत भितर बरे प्रमाणान आमचे म्हणजे मेडिटेशन आसतलें, पंचकर्मा आसतले किंवा आमचे सायंटिफीक मसाज आसतले, जाणे करून एक आमचे हेल्थ टुरिजम प्रमोट जातलें आनी आमचे भुरगे थंय कामाक लागतले. अश्यो 50 कॉटेजींक सरकारान मान्यता दिल्ली आसा. सो हें सगळें म्हज्या मतदारसंघान लोक एक्चुअली म्हणटा आसतले की बर्थडे तुमचो गिफ्ट लोकांनी तुमकां दिवपाचें, पूण तुमी उलट लोकांक गिफ्ट दितात. ना आमी निवडून दिल्ले आसात ते लोकांचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. आमी दिता म्हणजेच हे लोकां खातीर केल्ल्यो ह्यो सेवा आसात. तुम्ही मेन्शन केले, यू मेन्शन अबाउट 3rd डिस्ट्रिक्ट, आणि हालीं तेंपार
तिसरो जिल्लो जो पळय आसा ऑलरेडी आमचे कडेन गोंयाक 2 जिल्ले आसा, उत्तर गोंय आसा, दक्षिण गोंय आसा. खंय तरी तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट तिसरो जिल्लो जो आसा हाजो विशय गाजत आसा. आनी सांगे, केपें, धारबांदोडा, काणकोण हे 4 तालुके मेळून थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावचो आनी ताचे कुडचडे हे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर जावचे अशें एक खंय तरी बातमी येता आनी सीएमान तसो ऑफिशियल स्टेटमेंटूय दिल्लो आसा. हाजेर तुमचें मत कितें? बिकॉज यू कम फ्रॉम सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी, तिसरो जिल्लो तुमकां जाय असो दिसता आनी जाय जर दिसता जाल्यार खरेंच ताची गरज असो तुमकां दिसता? ना तिसरो जिल्लो हो अत्यंत आवश्यक आसा. हांव आवश्यक आसा म्हणटा आसतना कारण धारबांदोडा आसा, सांगे आसा, काणकोण आसा, केपें आसा, हातूंत भितर एक वेस्टर्न घाट, हय, दुसरें म्हणजे हातूंत भितर एसटी लोकांचें प्राबल्य. एसटी लोकांचेर फोकस केले जर जायत जाल्यार तांची उदरगत विकास जावपा खातीर अनेक योजना ह्या डिस्ट्रिक्टाच्या रुपान आमकां येवपाक शकता, स्पेशल फंडींग जावपाक शकता. वेस्टर्न घाट डेव्हलपमेंट एक्टिविटीजां भितर परत स्पेशलायज्ड हें येवपाक शकता. आनी आतां पर्यंत आमकां मडगांव हांगा कंजस्टेड एरियेन भितर आमीचे लोक खंय शेणटात हें कळनाशिल्ले. जे लोक बरे एडवान्स आसात त्या लोकांची कामां बराबर जातात आनी आमी खंयचे तरी फाटल्यान उरतात, अशें जावपाक जायना. म्हणून आमी हरशें कुडचडें केपें हें डिस्प्युटेड कितें आसा. सीएमान अशें म्हणलें ना की केन्नाच कुडचडें जातलो म्हणून, पूण केपें तालुक्यान भितर जावचो कारण केपें तालुका हो मध्यवर्ती आसा. तो एखादे वेळ कुडचडें कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या बाउंड्रीचेर आसलो जर जायत जाल्यार म्हाका सांग्यावेल्यानय लागीं म्हणजे काणकोणच्यानय लागीं धारबांदोडेच्यान लागीं अशें हें कांय ना. केपें तालुक्यान खंय सेटअप जालो जर जाय जाल्यार तें बरें जातलें कारण मध्यवर्ती ठिकाण जातलें. म्हणून म्हाका दिसता की आमच्या थर्ड जिल्लो हो आसा हो अत्यंत जावप गरजेचो आसा. कारण बाकीच्या तालुक्यान पसून पळयलें जर जायत केप्यां भितर पयलीं RTO ऑफीस काय कादय म्हणून आसली, काय केप्यां भितर फाजंत म्हणून आशिल्लें म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग, हे केप्यां भितर अनेक म्हणजे RTOज आसले, खंय आसचे पयलीं हे केप्यां भितर आशिल्ले. सो ताकाच एक कॉम्प्लिमेंट म्हणून हो जिल्लो येवपाचो. म्हणजे जिल्ल्याच्यो फॅसिलिटी पयलींसून केप्यां भितर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणा, हॉस्पिटल म्हणा, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी थंय आशिल्ल्यो, ऑलरेडी अवेलेबल आसा, जागो आसा, चड आनी एफर्ट्स म्हणजे कोर्ट आशिल्ले. हे पुर्तुगीज तेंपारसान ह्यो गोश्टी केप्यां भितर आसात. केप्यां जावचे अशें आमकां दिसता. कुडचडे म्हणटा तेन्ना हांव मातसो इमोशनल जाता बिकॉज कुडचडे आनी केपें इट इज नॉट. आमी कुडचडे आनी केपें हातूंत भितर वाद घालचे परस खंय जावं न्ही, पूण जावं न्ही. आनी कुडचडे इज माय होम टावन. जरी हांव पंचवडे म्हजें घर, आतां हांव खंय दुसरे कडेन हांव मातसो शहराक रावता, पूण कुडचडे इज माय होम टावन म्हणटकीर म्हजें मातशें थंय इमोशन आसाच. पूण आमी हाजेर चड उलोवपाक नाका कारण आज आमचो जो इंटरव्यू आसा इट इज रिलेटेड टू गोंयचें राजकारण आनी तुमचो वाडदिवसूय आसा. तुमी कशे तरेचे फावंडेशन स्टोन्स तुमच्या वाडदिसाच्या निमित्यान सांग्यार घालतले हें सगळें सांगिल्लें आसा. पूण आज जेन्ना तुमी एक बरी फॅसिलिटी गोंय राज्यांक हाडल्या ती म्हणजे रोरो फेरी. रोरो फेरीचेर आमकां बरें आयकुपा येता, वायटय आयकुपा येता. आज वॉट इज द स्टेटस ऑफ दीस रोरो फेरी? आनी खास करून असेंब्लीक भितर आज जेन्ना मंत्री आमदार उलयताले, ओपोजिशन जावं तुमच्या सरकारांतले आसूं, सगळ्यांनी तुमकां कॉंग्रॅच्युलेट केलें. सो वॉट इज द एक्झॅक्ट स्टेटस ऑफ रोरो फेरी? कितें ताचेर बोवाळ चल्ला? ना रोरो फेरीचेर एक्झॅक्ट न्ही, ते विधानसभेच्या काल दरम्यान ताचें इनॉग्रेशन जालें, सरकाराक बरी पॉप्युलॅरिटी मेळ्ळी, सरकाराचेर वाहवा जावपाक लागली. खंय तरी तातूंत भितर क्रिटिसिजम येवपाक जाय की सरकार घेता ते इनिशिएटीव इतले पॉप्युलर जाले जर जायत मागीर आमची दडगत खंय आसा ह्या विचारान कांय ताचेर तुटून पडले. त्या रोरो फेरीन भितर 2-2 कॅमेरामॅन बसपाक लागले, मागीर कोणी आफटता, खंय गाडी कटाक्ट जाता, खंय तरी त्या हाजवेलो एक बॅनर तुटून पडटा, ताचेर मागीर म्हणप की तकलेर पडल्यार. अरे तो बॅनर तो तुटून गेलो जाल्यार वाऱ्यानच व्हांवन वतलो, सकलेर पडना. हांव सांगता की ते मुद्दाम जावन कॅमेरामॅन थंय घालून वताले. तुमी पळयलें की टॉयलेटान भितर वता, मागीर टॉयलेट म्हणटा बुरशें आसा, आनी ह्यो सगळ्यो गजाली आसात त्यो तुमी जर प्रत्येक सिटीजनाची जबाबदारी आसा की तो आमी मेंटेन करपाक जाय. हांव एकच म्हणटा की आमी रोरो फेरीज घेतल्यात त्यो हाजेर भाडेपट्टीचेर घेतल्यात, ते आमचे न्ही. खुबश्या लोकांक दिसता की 25 कोटी मोडून रोरो फेरी घेतल्यार आमी 25 कोटी मोडले ना तातूंत भितर, आमी 5 पयशेय ताचेर मोडले ना, कळ्ळें न्ही. ह्यो भाड्यान घेतले आसा, तांचे भाडें जातलें, आमकां नाका, आमी बंद करतले. जर एखादे वेळ त्यो रोरो फेरीज परफॉर्मन्सान भितर आमकां दिसलें की आमकां नाका जाल्यार आमी वी वील विड्रॉ दॅट. सो वॉट इज बीग इन दॅट?
पण रोरो फेरीचो आयज जो रिस्पॉन्स आनी हें येता तुमी वचून पळयलें जर जायत 98% ऑफ द पीपल आर हॅप्पी अबाउट इट. दे वे से डोंट विड्रॉ दॅट. अशा परिस्थितीचे आसा. ताजेर कितें आसा, म्हजे कडेन जी डिपार्टमेंट दिल्ली आसा ताका पूर्ण न्याय दिवपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा. हांवें सुरवातीकच आतांय आमी नव्यो ज्यो फेरीज हाडटात त्यो मॅकनायज्ड, म्हणजे तातूंत भितर रिडंडन्सी आसतली. कितें ताजे रॅम्प तुटलो कितें जाल्यार परत लोकांक सेफ्टीच्या बाबतींत कसलेंच कॉम्प्रमायज ना ह्या पद्दतीन केल्लें आसा. आतां रोरो फेरी केन्ना खंय बंद पडटा. तुमी पळयतात की बाकीच्यो कन्वेन्शनल फेरी ह्यो ट्रॅडिशनल फेरीज आसा त्यो बंद पडटाल्योच. पूण त्यो 32 आशिल्ले कारणान एक गेली जर जायत जाल्यार कळनाशिल्ली. बंद पडटा कित्याक लागून, जर ते सादारण 18 तास ती रोरो ती नॉन स्टॉप काम करता. आनी हें जर वता आसतना चडशे फावटी बंद कित्याक लागून पडटात, तर ही जी व्हांवन येतात ते ओणके येतात, ती लांकडां येतात, ती नॅट्स येतात, ते राजू येतात जे फिशरमॅनाचे, ते जेन्ना येवन त्या पंख्या भितर घुस्पतात तेन्ना ते बंद जाता न्ही. ताका ते काडचेच पडटा. आनी ते टायम व्हडलो न्ही, त्यो 10 दीस बंद उरनात. गेले जर जाय 2 वरां भितर काडटा आनी येता आनी परत कामान लागता. पूण कोणाक जर तें दाखोवपाकच जाय की हांव चलता फिरता आसतना म्हाका खोकले आयले, तुका आनी कितें टीबी जाला अशें म्हणपाचें जर जाय तें जायत रावता. पूण ताजे खातीर हांव विशेश म्हणना. म्हजे कडेन जर तुमी खातीं दिल्या ती पळयले जर जाय त्या सगळ्या खात्यांक न्याय दिवपाचो हांवें प्रयत्न केला. नॉट ओन्ली रोरो फेरीज. तुमी पळयतात सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक 4, 5, 7 म्हयने पगारच येनाशिल्लो जाणट्यांक, सिनियर सिटीजनाक जे पेन्शन आशिल्ले ते येनाशिल्ले, ते आयज सुरळीत जाल्ले आसा. म्हयन्याक जावपाक लागले. दिव्यांगाचे पेशंट म्हयन्याक येवपाक लागले. विडोचे पेन्शन येवपाक लागले म्हयन्याक, खंयचोच डिले नासतना. आयज आमी तुमी कोणी एप्रिशिएट करपाक जाय. सादारण ते ह्या 5-10 वर्सांक जे पयशे DSS म्हणून लोकांच्या खात्यार वचपाचे ते बँकांनी पडून उरले आनी परत ते आमकां रिफंड केलेच ना. जे कोण मेले किंवा जे तांचे 60 कोटी आमी ह्या बँकां कडच्यान परत एक फावटी ऑडिट करून तांचे कडच्यान रुजू केले. 60 कोटी फायदो ह्या डिपार्टमेंटाक जालो. आमी सोदून काडले की जे बोगस लाभार्थी आसात ते बोगस तांकां काडून उडयले. सादारण 21,000 बोगस लाभार्थी आमी काडून उडयले आनी तातूंतल्यान आज म्हयन्याक 4.5 कोटी फायदो आमच्या सरकाराक जाता. म्हणजे हें काम करप हें सोंपें न्ही. आमी तुका मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा हजारो यात्रेकरूंक तांकां तीर्थ म्हणजे वालंकेनी व्हरतले किंवा आनी खंय राम दर्शनाक व्हरतले किंवा अशें प्रत्येक हातूंत भितर आमी करून हाडलेले आसा. हजारो लोक तातूंत बरे कसलीच तक्रार नासतना येवन गेल्ले आसा. आमी पॅलेटिव्ह कॅर योजना म्हणून काडलेली आसा की जे लोक म्हणजे तांकां हॉस्पिटलांतल्यान सांगता की तांचे लास्ट दीस पावल्ले आसा, तुमी घरा कडेन व्हरात, हांगा बॅड ना. तेन्ना लोकांचेर म्हणजे आमच्या कुटुंबाचेर व्हडलो संकट येता. तांचे खातीर आमी एक स्पेशल हॉस्पिटल निर्माण केलें. आमच्या IMAचे डॉक्टर आमी फोंड्या भितर दिलासा म्हणटा तांणी सगळे डॉक्टरांनी आमकां मदत केली. वॉलंटियरली ते सर्व आमी तांकां एक ही सुविधा निर्माण करून दिली. आमी कितलेशेच मुख्यमंत्री सहाय्यता योजना ही राबयली. गांवां भितर कॅम्प करपाचे, मेडिकल कॅम्प, तांकां फ्री स्पॅक्टिकल्स दिवपाचे. कोण मुखार येता तांकां आमी केल्ले आसा. अटल आसरा योजना एक योजना तुमी पयले जर जायत गेले ते 5 वर्सांक जे डिस्ट्रिब्युशन जालें ना, डिलिव्हरी जाली ना, ती हांवें 1 वर्साक करून दाखयल्लें आसा. म्हणजे हें सगळें काम जेन्ना करता तेन्ना तुजे कडच्यान अपेक्षा वाडटात आनी लोक मागीर तक्रारी करपाक लागतात. तुमी जर पळयलें जर जायत म्हणजे आर्कायव्ज डिपार्टमेंट आसतलें. आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान भितर आयज कितलेशेच दस्तऐवज आसा ते बंद पेटयान भितर आशिल्ले ते भायर येवपाक लागले. मर्दनगडाचो शोध लागलो किंवा बेतलांतल्या शिवाजी फोर्टाचो शोध लागलो, ताजेर कामां जावपाक लागलीं. अनेक फोर्टाचे डागडुजीकरण जावपाक लागले. अनेक चर्च जे मोडकळीक आयिल्ले ते परत एक फावटी तांचे रिस्टोरेशन कन्जर्वेशन जावपाक लागलें. आमच्या देवळां जीं आशिल्लीं सप्तकोटेश्वर देवळाचे आयज दिमाखान तें उबें रावता. हिस्ट्री इज गेटिंग रिस्टोर्ड अशें तुमी म्हणटात. डेफिनेटली. म्हणजे हें तुमी आयकल्लें केन्ना आर्कायव्ज आर्किओलॉजी हांची नांवां. आर्कायव्जां भितर जे दस्तऐवज आशिल्ले गेले ते 15-20 वर्सांक जे आर्कायव्ज डिपार्टमेंटाचे डॉक्युमेंट आशिल्ले ते डॉक्युमेंटाच्यो कॉपीज काडून तातूंत भितर आयज जी लँड स्कॅम जाल्ली आसात ती जाल्ली आसा. म्हज्या कारकिर्दीन भितर तुमी एक लँड स्कॅम तातूंतल्यान डॉक्युमेंट फॉर हें जाल्लें आसा जाल्यार पळयात. ही हें सांगल्यार कळटा. ही जी इंटरनल कामां तुमकां रस्तो केल्यार दिसता, तुमकां बिल्डींग बांदल्यार दिसता, पूण ही कामां तुमकां दिसना. जी आमकां दोळ्या मुखार आमकां कळत ना. पूण आमचें दायज सांबाळपाचें काम आमी केल्लें आसा. कारण आयज
डिजिटायझेशन किंवा त्या डॉक्युमेंट्स मेंटेन करपाचें तातूंत भितर मायक्रो फिल्मींग करपाचें काम चालू आसा. आमी मोडीचे सगळे जे डॉक्युमेंट्स आशिल्ले ते परत एक फावटी ट्रान्स्क्रायब करून घेतले, ते सेक्युअर केले, मोडीच्यो क्लासीस लायल्यो, आमी कोर्सीस तयार केले, पोर्तुगीज शिकपा खातीर आमी कोर्सीस सुरू केले आनी पोर्तुगीज जे ट्रान्सलेटर आसा तांकां ऑफिशियली नॉमिनेट केले. आयज जे पोर्तुगीज कोणी ट्रान्सलेटर कोणा कडेनय करून घेतालो आनी कोर्टान ते ग्राह्य धरताले, आमी एक सिस्टम काडली आनी तांकां सर्टिफायड कॉपी आनी आमचे कडल्यान करून घेतिल्ली. हांव सांगता तुमकां, एक पोर्तुगीज डॉक्युमेंट जर तुमकां पेज करपाक जाय, कोणी तोंडाक येता ते पयशे सांगताले 2000, 3000, 4000. आतां 350 रुपयां भितर तुमकां सर्टिफायड कॉपी आमच्या आर्कायव्ज डिपार्टमेंटा कडच्यान विदीन अ स्टिप्युलेटेड टायम मेळटा. म्हाका दिसता हें खंय तरी सामकें इम्पॉर्टंट आनी लोकांकय कळपाक जाय. कारण आज अश्यो गजाली आसात, ह्यो कांय गजाली तुमी ज्यो सांगल्यो त्यो म्हाकाच खबर नाशिल्ल्यो आनी त्यो लोकां मेरेन पावोवप हें आमचें काम आसा. थ्रू मिडिया म्हणया, सोशल मिडिया म्हणया, थ्रू टेलिव्हिजन म्हणया किंवा थ्रू आनी कितें म्हणया. आमी मुद्दाम जावन पळया तुमी, आमी एक मुद्दाम जावन म्हजो जो डिझायर पळोवन, म्हजें काम करपाची पद्दत पळोवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी म्हणून हे डिपार्टमेंट स्थापन केलें. हांव एक्चुअली हाजेर येवपाचोच आशिल्लो, कारण एक खंय तरी बोवाळ जालो की सुभाष फळदेसाय हांकां PWD डिपार्टमेंट मेळटा आनी सगळ्याक अशी मेसेज गेली की PWD आतां सुभाष फळदेसायक मेळटलें. पूण मागीर कळ्ळें की PWDचे फूल फॉर्म पर्सन विथ डिसेबिलिटीज म्हणून. ओके, म्हणजे हे म्हणजे खंय तरी एक अशें घुसपागोंदळ करून परत ते तुमचे कडेनूच पावले. जावं PWD म्हणया कितें म्हणया, पण थंय आमकां ताजेरूय आमकां एक चर्चा करपाक जाय. सो वॉट इज द स्टेटस अबाउट PWD जे खातीर तुमचे कडेन आसा? आयज हे नवे डिपार्टमेंट जाल्ले आसा. तुमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट म्हणटात. आमी आमच्या दिव्यांग भावांक आतापर्यंत सादारण 5-6 कोटीचो CSRांतल्यान हाडून मदत केल्ली आसा. प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र आयज GMCन भितर स्थापन जालें. पर्पल फेस्ट किंवा ह्या डिपार्टमेंटाचें वैशिश्ट आसा. तुमी सांगता ते 4000 लोकांच्यांनी वयर लोकांक, जे जाणटे आसतले, सिनियर सिटीजन आसतले, तांकां जे डिवायसीस लागतात, तांकां जे ऑपरेटर्स लागतात, तांचें जीवन म्हणजे सुखदायी करपा खातीर जे कितें एसिस्टीव टॅक्नोलॉजी लागता ती आयज तातूंतल्यान जाता. आमी स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर, लोकांक दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे वचचें पडटालें रिहॅब सेंटर, आमचे कडेन कांय मेकॅनिझम नाशिल्लें. स्पायनल कॉर्ड पेशंटांक ट्रिटमेंट आयज हांगा जावपाक लागलो अत्यंत स्वस्त, म्हणजे सामकें नॉमिनेटेड रेटाचेर बेडाचे. आनी हे बाकीचे डॉक्टर्स हे आसा ते आमी हें केल्ले आसात. म्हणजे अशें अनेक आयज हांगा आमचे आर्टिफिशियल लिंब मॅन्युफॅक्चरींग पसून हांगा करपाक लागले. आमी दिल्ले डिवायस जे CSRांतल्यान आसात ते जर कितेंय जालें जर जाय जाल्यार तांचें सर्विसींगय हांगाच जाता. पयलीं कितें जातालें, खंयचो तरी फूट येतालो आनी तो मागीर आमी कोनशाक दवरताले. अशें ना, मेड इन गोवा जाता. म्हणजे ह्यो टॅक्नोलॉजीज आसात त्यो आमी 3D प्रिंटराचेर तांचे म्हणजे एक्झॅक्ट प्रिसायज लेख ताका करून दितात. जाणें तो चलता तेन्ना ताका कांय फरकय कळना कोणाक तो डिजेबल म्हणून. आमी कितलेशेच लोकांक आयज एक सेवा केल्ल्या. गोवा मायल्सान आमी टायअप केलें. आमच्यो 35 ज्यो ई-रिक्षॉज आशिल्ल्यो त्यो ई-रिक्षॉज आमी आमचे व्हिलचॅर घालून व्हरपा खातीर गोंयान भितर ती सेवा दिल्ली आसा. म्हणजे ह्यो सगळ्यो सेवा आमी आयज कित्याक करपाक शकले? हें म्हजें डिपार्टमेंट, हें विजन आसा. म्हजे बरोबर आशिल्ले म्हणजे कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी गुरुप्रसाद पावसकर आजीक, हांच्या मत्तीन ह्यो इतकें बरे प्रमाणान आमी काम केल्लें आसा. म्हणजे खंयचेंय डिपार्टमेंट आसूं, सोशल वेलफेअर आसूं, रिवर नॅविगेशन आसूं, आर्कायव्ज आसूं, आर्किओलॉजी आसूं, PWD आसूं, सगळीं कामां सगळ्यांक एक नवें विजन घेवन आमी काम केल्लें आसा. आयज खंयचेच आयकले नाशिल्लीं ती नांवां आयज परत परत त्या डिपार्टमेंटाची वाह जाता. ही जाली तुमची डिपार्टमेंटां. लोकूय उमळशिकेन वाट पळयता आसतले की जी डिपार्टमेंटां तुमचे कडेन नात आनी जी डिपार्टमेंटां सद्याक मुख्यमंत्र्या कडेन आसात, हाजेर तुमकां प्रश्न केन्ना करतलो काय म्हणून. कारण एक असो खंय तरी बोवाळ जाला की रिशफलिंग परत खंय तरी जाता. चवथी पयलीं जातलें काय चवथ जावन जातलें हें कोणाक खबर ना. आनी रिशफलिंगाचेर बोवाळ जाता आसतना खंय तरी सभापती जे सद्याचे आसा काणकोण मतदारसंघाचे आमदार, तांकां मंत्रीपद जर मेळटात, सभापती कोण, सभापती हो कोण, तातूंत भितर मदीं कोण तरी प्रश्न असो घालता किंवा खंय तरी बोवाळ जाता सभापती पद कोणाक घेवपाक नाका, कारण पयलीं जे 2 जाण सभापती आशिल्ले ते इलेक्शन हारले. अशे तरेन एक बोवाळ चालू आसा. हे तुमी कशें समप करतात? ना, त्या मुख्यमंत्र्यान पळोवपाचें की कोणाक सभापती करपाचो आनी कोणा कडेन कसली जबाबदारी दिवपाच्यो, हे मुख्यमंत्र्याचे प्रिरोगेटीव. आनीक हें कितें, ह्या चवथी पयली म्हणून उत्सुकतेन वाट पळोवपाचें. 2 चवथी अश्योच गेल्ल्यो आसात, तातूंत भितर ही चवथ वतली.
सो निवडणुको दुसरे निवडणुकीक व्हडलो टायम उरलो ना आनी आतां कोण मंत्रीपद घेता आनी हें जाता ते प्रेसाक सोडून कोणाक ताजी उमळशीकय ना म्हाका तरी नाही, दिसता लोकांक सामकी उमळशीक आसा लोकांक म्हाका उमळशीक दिसता. आसा म्हणून आमकां हे प्रश्न करचे पडटात कारण आणि people आतां- will agree with me. आतां जे डिपार्टमेंट येता तातूंत भितर म्हाका दिसना की कोण तरी कितें अमुलाग्र बदल घडोवन हाडपाक शकता कारण डिपार्टमेंट घेता आनी तातूंत काम करता तातूंत इस्टिमेट करता म्हळ्यार निवडणुको येतल्यो ना बट दिस इज ऑल्सो कनेक्टिंग अस टू वन मोर इम्पॉर्टंट स्टोरी कारण एक सरकारांतलेच कोण तरी आमदार आसात किंवा ओपोजिशन आसात ते प्रश्न करतात की सगळीं खातीं जी आसा ती सगळीं सीएम सांबाळटा चडशी म्हत्वाची आणि दुसरें म्हणजे तांचेर जर कोणें प्रश्न केलो जाल्यार सीएमूच उत्तर दिता हे कोणे तरी आरोप लायलो पयर जेन्ना आमी इजिदोर बाब फेर्नांडीस एक्स डेप्युटी स्पीकर तांचो इंटरव्यू घेतिल्लो तांणी आरोप लायलो की हें कित्याक लागून अशें तुमकां दिसता ना ताजेर हांव कॉमेंट कितें करतलो कळ्ळें न्ही त्या मुख्यमंत्र्या कडच्यान तुमी कॉमेंट घेवचो पडटलो आमकां दिसता की आमच्या खात्यांक आमी न्याय दिल्लो आसा आनी सरकाराक दिसलें की आमी हाच्या पेक्षा बरी कामगिरी करता जाल्यार दुसरी खंयचें कितें येतलें चड वेळ उरलो ना 2027 अशेंच येवपाचें खंय आसा आज तुमची पार्टी आणि खंय आसा हें सरकार आणि वॉट इज द फ्युचर जर समजा तर आमी ऑब्वियसली 2026 उरलां इतले व्हडले वर्स पूण म्हाका दिसना आमी इंटरव्यू घेवपाक पावतले काय ना 27 आसतले पूण 26 सगळी तुमची तयारी सामकी पेट्टली तेन्ना वॉट इज द स्टेटस ऑफ दीस गव्हर्मेंट आणि तूं म्हणटा ते वर्स की कशे वेर इज युअर गव्हर्मेंट वेर इज युअर पार्टी आमी पळोवपाक जाय की वेर आर अदर्स करेक्ट आमी पळयतात की इतकें सुंदर प्रदर्शन ह्या विधानसभा अधिवेशनान भितर जाल्या इतकी म्हत्वाची बिल्स हाडल्या कायदे हाडल्यात ते सरकारान हाडलेले आसात कळ्ळें न्ही डॉक्टर प्रमोद सावंतान किंवा रेव्हेन्यू मिनिस्टर आमचे बाबूश मोन्सेरादान इतके बरे कायदे हाडलेले आसात नोबडी वील डेअर टू टेक आमी हेड ऑन घेवन केल्ले आसात आनी हे लोकांच्या भल्या खातीर केल्ले आसा कोणाक जमीनदारा खातीर केले ना कोणाक सरकारा खातीर जावं बाकीच्या मंत्र्यां खातीर केलें ना एक म्हणजे हांव तुका सांगता फटाफट सांगता तुका हांव की एक घरान भितर 4 जाण भाव रावतात जाल्यार चारय एकट्याच्या नांवाचेर घर आसा चारय भावांक जर सरकारी मदत अटल आसरा जावं बाकीच्यो कितें स्किमी करपाक जाय जाल्यार तें जायनाशिल्लें आयज तांकां भावाचो विरोध आसल्यार पसून तांकां इंडिपेंडंटली तांच्यांनी घर आपलें रजिस्टर करपाक जाता पंचायतीन टॅक्स भरपाक जाता सगळे बेनिफीट ताका इंडिविज्युअल ताजें घर आशिल्ल्या भशेन एकच घरान भितर तांच्यांनी दुसरे नंबर घेवपाक जाता हें पयलीं जायनाशिल्लें आयज आमचे कितलेशेच भुरगे जे डेली वेजीसाचेर रावताले 405 रुपया हाजेर तांणी वर्सां काडलीं 5, 10, 15, 20 वर्सां आयज जे 7 वर्सां कंप्लीट जाल्ले डेली वेज वर्कर्स आसा तांकां एका बरोबर तांच्या डबलाच्यानी चड सॅलरी जाली तांकां सगळे आयताराच्यो सॅलरी मेळपाक लागल्यो पब्लीक लिव्स तांकां मेळपाक लागल्यो PF जावं बाकीचे सरकारी जे बेनिफिट्स आसात ते तांकां मेळपाक लागले एक सेक्युअर्ड जॉब तांकां मेळ्ळो सॅलरी वाडली हें केन्नाच जालें ना आनी ताचो फायदो ओवर 3000 कमीत कमी 3000 आमच्या गोंयच्या युथाक जालो आमी तिसरी गजाल पळयतात की 1992च्या पयलीं 1972च्या पयलीं जे सर्वेचेर घरां लागले आसात खंयच्याय कॉलमान लागले जर जाय जाल्यार ते घर आनीक त्या घराचो जागो त्या मनशाच्या नांवार करून ताका सनद करून 1000 रुपया भरलो ताका सनद मेळ्ळी आनी ताका ते सेटलमेंट झोनान घालून दिलें एखाद्या वेळेस शेताच्या दडेर शेत राखपा खातीर घर बांदलें आनी त्या भाडकारांच्या भितर आसा आज भाडकारूय ताका कांय करपाक शकचो ना भाडकाराच्या घरांतलीं किंवा आमच्या सरकाराच्या जमनींतलीं फॉरेस्टाच्या जमनींतलीं किंवा सोशदादीच्या जमनींतलीं कोमनदादीच्या जमनींतलीं घरां तांच्या नांवार जावन मेळ्ळीं अशें म्हणजे सेटलमेंट झोनूय जावन गेलो ते घरं म्हणल्यार सदांच एक कन्फ्युजन येतालें लोकांक गोंयांत चडशे जाणांक सेटलमेंट म्हणल्यार कितें ऑर्चर्ड म्हणल्यार कितें एग्रीकल्चर लँड म्हणल्यार कितें कम्युनिदाद लँड म्हणल्यार कितें हें खबर नाशिल्लें म्हाका दिसता खंय तरी विधानसभेक जेन्ना ही सगळीं उतरां भायर सरलीं everyone was clear about what actually settlement orchard and so land means म्हणजे म्हाका दिसता खंय तरी एक हरशीं आमी अगेन्स्ट खूब प्रश्न विचारतात पूण फावराक जर उलोवपाचें जालें जाल्यार म्हाकाय दिसता की इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टेप टेकन कारण आमच्या गोंयकाराक फायदो जालो तुवें म्हणलें तें बरोबर आसा हांव केन्ना गांवांत वता तेन्ना म्हणटाले जागो म्हगेलो घर बांदलां हांवें आनी कितें सेटलमेंट कित्याक लागपाक सेटलमेंट म्हणटा कितें म्हणजे शेतान बांदूं कितें आसूं म्हणजे शेतान बांदलें न्ही स्वता हांवें बांदलें न्ही आतां लोकांक कळपाक लागलें की सेटलमेंट गव्हर्मेंटान जमनीचें लँड क्लासिफिकेशन केल्लें आनी सेटलमेंटाक तुमकां घर बांदपाक मेळटा नाजाल्यार तें बेकायदेशीर ठरता तुमकां प्लॅन काडचो पडटा
तुमकां कन्स्ट्रक्शन लायसन घेवचें पडटा हें खंय तरी लोकांक कळपाक लागलें. लोक खंयचे कोणी जर प्लॉट केले जर जाय धांवन उडी घालून घेताले आनी थंय घर बांदताले, शेतां पसून घर बांदताले. आतां तांकां कळपाक लागलें शेतान घर घेवप ना, सेटलमेंट प्लॉटच घेवप जाणे करून तुका घर बांदपाक मेळटलें. हे ह्या हातूंतल्यान आपोआप लोकांक कळपाक लागलें. तिसरी गजाल आसा की आमी 2014 जो एक कायदो केल्लो की जांचे कडेन लायटीचें बील आसा, जांचे कडेन उदकाचें बील आसा, त्या सगळ्या लोकांची घरां आमी हें म्हणजे रेगुलरायज करतलीं. ती अनऑथरायज स्ट्रक्चर्स आशिल्ले ते आमी ऑथरायज करतले. मागीर त्या दृश्टीकोनांतल्यान परत तें जें फुडें गेलें नाशिल्लें तातूंत भितर कांय सुदारणा करून आयज बील तांकांय आयज एखादे वेळ भाटकाराच्या जमनीन आसा, भाटकाराचो जो सर्कल रेट आसा तो ताका पे केलो, सरकाराच्या जमनीन आसा ताका तो पे केलो, जे कितें कन्स्ट्रक्शन लायसन किंवा TCPक जे कितें खर्च येतालो तो पे केलो जाल्यार घर ताका कायदेशीर करून मेळ्ळें. आनी हाचे फुडें घराच्यो बांदपाच्यो सुटसुटीत प्रक्रिया करपाच्यो आनी कोणाकय घर बांदपाक जाय जर जाय जाल्यार व्हडले कांय त्रास घेनासतना बांदपाक मेळपाचें, जेणे करून आमी डिस्करेज करपाचें की इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जावपाक. हे इम्पॉर्टंट जे फॅक्टर्स ह्या विधानसभेन जाल्ले आसा. मागीर ऑपोजिशन ताजेर बोवाळ करता म्हणजे लोकांक कळ्ळें की ऑपोजिशन वॉट दे वॉन्ट. ऑपोजिशन पयलीं एक वटच्यान सगळे म्हणटात नाच म्हणून ताजे भितर बोवाळ करपाचो आनी विशय सोडलो ना अशें तुमी म्हणटात. करेक्ट. सो लोकांच्या इंट्रस्टाचें जें काम आसा ताजे विरोधान जर ऑपोजिशन वता जर जाय वेर वील दे स्टँड. तूं म्हाका विचारतालो की भारतीय जनता पार्टी किंवा तुमचो पक्ष किंवा तुमचें सरकार खंय आसा. आमचें सरकार भरभक्कम आसा. 2027 येवप हो कायम म्हणजे म्हाका दिसता की 100% जातलें. खंय तरी एक परत बोवाळ जालो की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आनी अशें केलां अशें राहुल गांधीन सद्याक आरोप लायल्यात. तुमी हे आरोप सिरियसली पळयतात काय खंय तरी घुसपागोंदळ जालो तो सारको करपाचो काय बेश्टेच पोक्या फार अशें तुमकां दिसता? तुमी आनीक थोडे दिसांनी पळयतले इलेक्शन कमिशनाचेर आरोप जाले. आमी म्हणटात की खंय तरी एका घरान भितर 200 वोट्स आयलीं. ती गोंयच्यान आयली बातमी खंय तरी मडकयच्या मतदारसंघात काय खंय तरी मडकयच्या आयले, सुरावले आयले. आतां ती सुरावले वचून पळोवपाक आजूच हांव एक फेसबुक हांव म्हणटा की काँग्रेसीच्या मनशांनी त्या घरान भितर वचचें आनी ते मतदार कोण ते करतले. त्या मतदारांचें नांव पयलें जर जाय जाल्यार ते कोणाचे मतदार हे कळटलें न्ही. आतां कोलवा भागान भितर जर एखादे वेळ एक घरान भितर 200 वोट्स सापडले जर जायत जाल्यार ती सगळीं कोलवा 200 वोट्स BJPक पडली ना. कोणी केली हें? तुम्ही म्हणटा असल्यार पसून तातूंत भितर BJP सरकारान काय केलें ना, तातूंत भितर असल्यार पसून हे पयलींचे कोण सरकार आयली तांगेले सगळे तांचे पयलींची सरकार जातली. कोणी एक आपल्याक मतदान जावपा खातीर कोणी करता तातूंत भितर इलेक्शन कमिशन अशें टॉर्च घेवन सोदपाक शकना. आतां टॅक्नॉलॉजी जाला ताजेर ती उगड जातली, खुबशें एलिमिनेशन जातलें. पूण ताका इलेक्शन कमिशनाक दोश दिवप अरे म्हजे वोट आज एक गोंयान भितर आसा आनी दुसरें हांव आंध्र प्रदेशाक मारता. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. दो वी हॅव अ टॅक्नॉलॉजी टू म्हणजे ताका फायंड आवट करपाक तरी आसतना इट इज इन द बिगिनींग स्टेज. येतली मुखार येतली. हे प्रश्न काडले ते बरें जालें कारण हे इलिमिनेट जावपाकच जाय. सो नायस ऑफ यू कारण तुम्ही म्हणले की प्रश्न काडले ते बरें जाले. कारण आमच्या वडच्यान बी आमी लोकांक सांगपाक सोदतात कारण जें कितें पळय खरें आसा तर राहुल गांधीन तें तरी एक्सपोज म्हणलां ते खऱ्यांनीच एक्सपोज हें त्या डायरेक्शनान वचून खऱ्यांनी कोण तरी एक्सपोज जातलो किंवा एक्सपोज जायनासतना कोणें तें केल्लें हें आमकां सगळें कळटलें. पूण आयज इलेक्शन कमिशनान तांकां चॅलेंज केल्लें आसा वेदर दे वील एक्सेप्ट इट. यू प्रूव दॅट म्हणजे तूं प्रूव कर ना जर जाय जाल्यार तूं माफी माग. आतां पळया तो प्रूफ करपाक कितले डॉक्युमेंट दिता ते. दे हॅव आस्क फॉर अ डॉक्युमेंट्स. वेन तूं आतां वाऱ्यान हवेंत गोळीबार करप खूब सोंपो. कोण मरता तो मरता, कोणा लागता तो लागता. यू हॅव टू टार्गेट इलेक्शन कमिशन आनी सांग ह्या इलेक्शन कमिशन ह्या इंटेन्शनान केल्लें किंवा टार्गेट एनीबडी. लेट अस से टार्गेट नरेंद्रजी मोदी देशाचे पंतप्रधान. तुवें तुजे फायद्या खातीर 400 पार करपा खातीर केलें दाखया न्ही की हो मतदार हो तुगेलो आमदार. ह्या आमदाराच्या घरान भितर ही 200 सापडलीं दाखया न्ही. म्हाका जाल्यार एक फाटीच मत वचून घालपाक म्हज्या हक्काचें जें आसा हांव म्हणटा वाज येना पूण थंय लायणी बिणी जर पळयत लोक सांगतात की एकच मत घालता म्हळ्यार नाका जाता आनी थोडे लोक येवन 4 फाटी कशें मत घालतात 4 कडेन वचून कशें मत घालता हें म्हाका खबर ना. ताजें आमकां थोड्या दिसांनी कळटलें. बाकीचे आमी गोंयच्या राजकारणाचेर जर उलोवपाक जर वतात म्हाका दिसता आमी पयलीं तुमच्या वाडदिवसाच्या निमित्यान तुमच्यो ज्यो कितें स्किमी आसात तुमचे जे कितें फावंडेशन स्टोन्स जे कितें सांगे मतदारसंघाक जावपाचे आसा ताजेर आमी चर्चा केली. गोंयच्या राजकारणाचेर तुमचे जे डिपार्टमेंट्स आसात ताजेर उलयले. आतां एक लास्ट आनी शेवटचो प्रश्न
हांव रिलेटेड टू सामको परत मुळाक सांग्यार वता आनी सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचोच विचारता. आज सांग्यार जर पळोवपाक वचत कोण तरी एक बाकीचे दोग तीग जाण विरोधी थंय तयार जातात. सो इज इट अ चॅलेंज ऑर ऑपॉर्च्युनिटी फॉर सुभाष फळदेसाय? आय ऑलवेज लूक ॲट एनी म्हणजे ऑपोजिशन क्रिटिसिजम आसा, आय वील ऑलवेज लूक ॲट पॉझिटिवली. If somebody comes out and says that the road is not proper, the water is not enough, किंवा माझ्या हातून भितर अमूक गोष्ट जाल्ली आसा, needs to be done, and the honorable MLA does not look into it, he failed to address these issues, immediately I go without making any comment. I will review this situation, I will get it done. म्हणजे विरोधकांचे म्हणजे कितें म्हणटा पळय ते एक घर असावे शेजारी म्हणटा, निंदकाचे घर असावे शेजारी, म्हाका तें बऱ्याक पडटा. कारण सहसा म्हजेर कोण उलयना, उलयता ताजें पॉझिटिवली घेवप हें आसा. पूण म्हाका खबर आसा की सांग्यार कितले जरी कोणीय जर आयले, सांगे हो खूब मोठो मतदारसंघ. सांग्यार भितर सहसा प्रत्येक मतदाराच्या कनेक्ट रावप कोणाक डिफिकल्ट ना. जो कनेक्ट जावपाक शकता तो फॉर एवर उरता, कळ्ळें न्ही. म्हजे जे स्टायल ऑफ वर्किंग आसा, आय एम डावन टू अर्थ. एखादे वेळ कोण बुडलो जर जायत उडी मारून काडपाची कॅपॅसिटी म्हाकाय आसा. एखादे वेळ कोणाक हॉस्पिटलान व्हरपाचें आसा ती कॅपॅसिटी म्हाकाय आसा. कोविडाच्या काळान भितर हांवें बरे संदीचो फायदो घेतला. तेन्ना आमदार नाशिल्लो हांव. कोविडाच्या काळान निर्भीडपणान हांव प्रत्येकाच्या घरान भितर रेशन दिवपाकय गेलो. त्या घरांतलो जर पेशंट कोविडाचो सफरर आसा जाल्यार ताका हॉस्पिटलान घेवन हांव स्वताक गेलो. ड्रायव्हर मेळनाशिल्ले. म्हज्यो सगळ्यो गाडयो हांव म्हजे बायल आमी हें काम करताले. कोणाक जर एक्सपायर जालो जर जाय जाल्यार म्हजीच हर्स वॅन, ड्रायव्हर ना, हांवें हर्स वॅनाचेर म्हजे ड्रायव्हर नासतना हांवें काम केलां. त्यो डेड बॉडीज तांकां अग्नी दिवपाचेंय काम हांवें केलां की फॅमिलीचो मुखार कोण येना जाल्यार. हें काम लोकांनी पळयलें. आनी निवडून येवचे पयलींचे कितें केलां ते लोक म्हणटात इलेक्शना खातीर करतालो आसतलो, पूण आतां निवडून येतकीरची कामां करतात. निवडून येतकच पळय दाखयता लोकांक एक हें कळटा. करेक्ट. आमी निवडून आयलो, हांव आमदार मंत्री म्हणून रावना. खंय एखादे वेळ झाड मोडलेलें आसा तें कट करून हांव मुखार वता. हांव फोन केला, हें केलां तें न्ही. फायर एंड इमर्जन्सी हांव फोन करतलो, कितें करतलो. सादी गोश्टी आमी सगळेच कित्याक करपाक जाय. कोणाक एकट्याक जर वाचोवपाक जाय जाल्यार ती वाचोवपाकच जाय. हॉस्पिटलान वचपाक जाय. परिस्थिती सादी कामां पसून लोकांक आमदाराक आनी मंत्र्याक फोन करचो पडटा. तुमकां दिसता की स्थानीक जे कोण पळय पंच, सरपंच, कावन्सिलर आसा तांणी जबाबदारी घेवपा नाका खंय तरी सगळ्यांक पावपाक? कारण म्हाका पयर एक दीस कोण एक शाळेन येवन म्हाका सांगपाक की आमचे PWDक झाड शाळेच्या शेजाराक खूब झाडां जाल्लीं आसात आनी चिकोल आसा. हांव म्हणलें PWD कोणाक कशें धाडटलो. हांव म्हणलें एक दीस येता, म्हजे कार्यकर्त्यांक घेवन येता आनी हांव करता. PTA म्हणपाक नाका सर, तूं एकटोच यो म्हणपाक लागलो. आमी PTA करतात. लोकांच्या लक्षान वचपाक जाय. 1 वरा भितर आमी कचरो साफ केलो आनी ते PWD हांव पत्र बरयत कित्याक रावतलो. म्हजें आसा म्हणजे तुका प्रोएक्टिवली काम करप. कितें मेळ जर जाय जाल्यार हांव थंय वचून स्वताक कामाक लागता. तेन्ना लोक आपोआप धा हात ती जॉयन जातात. सो म्हजें काम करपाची एक स्टायल वेगळी. मंत्री जालो जाल्यारय हांव कार्यकर्तोच आसा. सांगे मतदारसंघाचेर जर उलोवपाचेंच जालें जाल्यार आनीक एक प्रश्न तुमकां सरळ विचारपाक सोदतलो, तो म्हणजे सांगे इज अ व्हेरी बीग कॉन्स्टिट्युएन्सी. आतां तरी थोडे जे पळय सांग्याचे जे पळय गांव आसा सांगे तालुक्यांतले, म्हणजे एक सावड्डे म्हणया त्या सायडीन मातसो बारीक सारीक आनीक एक गांवगिरो वाठार आसा, ते सगळे आतां धारबांदोड्या पावले, नाल्यार हरशीं ते सगळे सांगे तालुक्याक पडटाले. पूण तरी सुद्दां अजुनूय सांगे तालुको तितलोच व्हडलो आसा. रेवणा, जामावले धरून ह्या सायडीन सांगे बाजार, त्या सायडीन मुखारल्यान कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी सोंपून काकोडेच्यान मुखार दाण्यार, त्या सायडीन उगळेंस, असो सगळो व्हडलो वाठार. आनी तातूंत भितर आज सांग्यावेले आमदार तुमी मंत्री आसात. तेन्ना मंत्री आसतना सगळी गोंय राज्याची कामां सांबाळटा आसतना तुमच्या ह्या गांवांक भितर तुमकां पासय मारपाक तुमकां कितलो वेळ लागता आनी हाव वेल आर यू कनेक्टेड विथ द पीपल? कारण कितें आसता, व्हडलो जागो तितलोच तुमकां चड वेळ घेवचो पडलो. तुम्ही पहिले जर जायत भौगोलिक जे एरिया आसा आमच्यो 7 पंचायती आसा, 52 पंच आसा, 10 कावन्सिलर आसा, 1 नगरपालिका आनी 7 पंचायत. आनी म्हणजे प्रत्येक पंचायत इतकी व्हडली आसा की सालसेतांतले 2-2 मतदारसंघ त्याच पंचायतीन भितर जावपाचे. म्हणजे ह्या एरियेन पावप अत्यंत गरजेचें आसा. कारण लोक विखुरलेले, लोक कश्टी लोक, लोकां भितर एज्युकेशन ना, तांचे फॉर्म पसून भरतलो जर जाय जाल्यार हांवेंच वचून भरपाक जाय. पण एकय गांवांत तुमकां कंप्लेंट येवची ना. ते मागीर आमचे गांव पळय ज्या जाग्याचेर वीज, पाणी, लायट, तुगेलें उदक नाशिल्लें, खंय रस्ते नाशिल्ले,
तूं पयलें जर जायत कल्ला, काजूगट्टो, काजूर, मानगाळ, तूं साळजिणी, तोडो, बोणकला, मागीर वेर्लें ह्या गांवांनी खंयच्यो सुविधा आशिल्ल्यो त्यो दोंगराळ टेकडी भागाचेर प्रत्येक गांवां वता आसतना अर्द दीस वता हें आमकां खबर आसा. पूण आयज थंय ह्यो सुविधा, थंय शाळा जाल्या, थंय रस्ते जाले, थंय उदकाची सोय जाल्ली आसा, थंय वीज पावल्ली आसा. आनी वीज तितकीच न्ही तर कांय भागांनी वीज आमी अंडरग्रावंड केबलिंगूय पावल्ली आसा. ह्या पावसाक कोणाची एकय 10 मिनटां वीज गेले ना अशा प्रकारच्यो सुविधा आमी दिल्ल्यो आसात. आनी त्याच बरोबर आयज सांग्या भितर जी स्कुलां आसात 10-11 स्कुलां आसात त्या स्कुलांनी म्हाका दिसता की सगळ्या स्कुलांनी 100% रिजल्टूय आयिल्लो आसा. म्हणजे आमची प्रतिभा बुद्धिमत्ता ही आमी पळयली. आनी आयज प्रत्येक सांग्याच्या स्कुलां भितर तुमकां पळयतले की 72 इंच स्मार्ट बोर्ड जाचेर आमी पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन चलयतात, जे आमी टीव्ही प्रोग्राम पळयतात. टिचर्स आसा ते आर ट्रेन्ड फॉर विथ देर सिलेबस ऑन दीस. सो तुमी पळयतले की ग्रामीण भागांतली स्कूल आयज म्हाका दिसता की खंयच्याय ह्या मेन स्ट्रिमाच्या स्कुलाच्या पेक्षा वयर चडलेले म्हणून हे रिजल्टूय आमकां मेळपाक लागले. म्हणजे कॉन्स्टंट एटेन्शन आसा. आमी खंयच्यान CSRांतल्यान म्हणल्यार अटल ग्राम योजनेंतल्यान म्हणल्यार ह्यो सगळ्यो तांकां स्मार्ट बोर्डूय दिले. ईच ऑफ दी स्मार्ट बोर्ड कॉस्ट समथींग लायक 3 to 4 lakhs आनी बरे हाजे स्टँडर्डाचे. पयर एक शाळेक म्हाका सांगलें की शाळा बांदली, भुरगे चड जाल्ले आसात, शाळा पावना म्हणटकच हांवें इमिडिएटली सरकाराक सांगनासतना 2 रूम बांदून दिले. पयर तुमी पळयलें की खंय तरी घर कोसळ्ळें आसा, 2-3 घरां कोसळ्ळें आसा. हांवें एक घर म्हज्या खर्चान तांकां उबें करून दिलें. ह्या 2-3 दिसां भितर हांव तांकां चावी दितलो. म्हणजे अशा प्रकारचे अनेक उपक्रम आसात ते आमच्या हातून भितर चलतात. म्हज्या सांग्यार भितर 7 पंचायती आसा. 6 पंचायतींनी स्वताची 2 मजली 3 मजली घर आसा, स्वता पंचायत घर आसा. पूण येदे व्हडले कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी हे गांवगिरो वाठार आमी जर तर म्हणटात की गोंयाक आज तशे तरेचे गांव ना तरी सुद्दां एक सांगे म्हणया, कांय हातूंत भितर आमी एक सत्तरी म्हणया आनी थोडे एक काणकोण म्हणया, एक अशे गांव आसात ज्या गांवांनी वचून जाय तसो विकास जालो ना. म्हणजे म्हाका दिसता खंय तरी खऱ्या अर्थान आतां हे सगळे जे पळय गांव आसात तेय खंय तरी डिजिटल जावपाक पावल्यात. आनी कितें चॅलेंजीस असतात कारण इतले सगळे लोकां मदीं वचून तांचे कडेन उलोवप आनी मेन म्हणजे तुमी जे कितें एक्शन घेतात ते तांचे कडेन पावप ही एक सादी गजाल नासता. बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट अवेरनेस इज ऑल्सो क्रिएटेड. पण ह्या गांवगिऱ्या वाठारांत वता आसतना पयलो प्रामुख्यान प्रश्न येतात ते म्हणजे आमचे इको सेन्सिटीव झोन, इको सेन्सिटीव एरिया, वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी तातूंत भितर फॉरेस्टाच्यो जमनी आनी हातूंत भितर रस्ते काडपाक खंयच्यानच हें मेळना. पूण तरी आसतना सगळ्यांचेर वाटचाल काडून जेन्ना फॉरेस्ट पसून आमकां आडायता तेन्ना आमी ताट मानेन हांव उबी रावून ते करून घेतलेले आसात. खंय कितें करपा साम दंड भेद सगळें करून करतात. ते सरकार आसूं कितें आसूं म्हजो लोक जो मनीस 800 वर्सां थंय रावता त्या मनशाक जर उदक जाय जाल्यार हांव व्हरतलो. त्या मनशाक लायट जाय, एखादे वेळ झाडाच्यो 2 फानी मारपाक पडल्यार म्हाका कांय हें ना. त्या मनशाक लायट जाय, ताका जाय उदक जाय, ताका रस्तो जाय, हें आमी करून दाखयलें आसा. साळजिणी आसतले, कल्ला आसतले, काजूगट्टो आसतले, तोडो आसतले, सगळे फॉरेस्टांनी वायल्ड लायफ सँच्युरी डिक्लेअर जाल्ली आसा. आमी करून दाखयलें. हें पयलीं केन्नाच जालें ना कारण फॉरेस्टाचे सबबी दवरूनच तें वतालें. काम करपाचें हांव सांगता तशें एक पद्दत वेगळ्या, ज्या वेळार सांगून समजता थंय सांगून करपाचें, रिक्वेस्ट घालून जाता जावन करपाचें, कायदेशीर प्रोटोकॉल फॉलो करून करपाचें, जे कोणी मानना जर जाय जाल्यार फोर्सान करपाचें. पूण लोकांक सुविधा दिवपाच्यो कारण लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लो आसा. आनी लोक हांव नवें वस्ती निर्माण करना. जे लोक 800 वर्सां त्या भुमिपुत्र आसात त्या भुमिपुत्राक वंचीत करप ना. हो म्हजो हें आसा. आज सांगे आनी केपें जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना सांगे केपें खंय तरी मायनिंगाचेर डिपेंड आसतलें. आज आमी म्हणटात की गोंय फक्त ट्युरिजमाचेर डिपेंड आसा आनी ट्युरिजम म्हणटा आसतना सांगे मतदारसंघात साळावळे धरण आसा. आज साळावळे धरण जे आमी पळयतात की खंय तरी एक ट्युरिजमाक व्हडलो सामको एक कंट्रिब्यूट एक म्हत्वाचो वांटो साळावले धरणाचो आसा. आज साळावळे धरणाचेर तुमचे कशें कितें स्टेप आसा सो दॅट यू एंड ट्युरिजम मिनिस्ट्री बोथ आर कनेक्टेड एंड दॅट एडवांटेज इज अगेन गेटिंग बॅक टू द सांगेम पीपल. साळावले धरणाचो परिसर आमी गेले त्या वर्साक एक फावंडेशन घाल्लें, एक 30 crores प्रोजेक्ट गोवा ट्युरिजम कॉर्पोरेशन
ह्या हाणें केल्लो आसा तो बरे तरेन थंय वता ती जुक ट्रेनी वतली म्हणजे आमची टॉय ट्रेनी वतली सादारण ते एकाच बरोबर 40 पॅसेंजरांक घेवन ती ट्रेन हें करपाची तातूंत भितर काम चालू आसा एक सकयल जे गार्डन आसा तुमी थंय म्हणटात का? बॉटनिकल गार्डन आनी वयर डॅमाचेर बसून आमी ती वेवस्था करून ती घेतले डॅमाच्या सायडीन हांव तुमकां सांगतालें वेलनेस सेंटर येता एक सादारण PPP मोडाचेर आमकां ह्या कॅबिनेटान भितर मान्यता दिल्ली आसा तातूंत भितर होमिओपॅथी येतले आयुर्वेदा येतले तातूंत भितर नॅचरोपॅथी येतले तातूंत भितर सायंटिफीक मसाज ताजे नंतर पंचक्रमा अशे जे हायटेक हें आसात आमच्यो परंपरेन आयिल्ल्यो आयुर्वेदीक हें आसा ते जातले आमचे इंट्रस्ट इतकोच की आमचे 200-300 कामाक लागतले भुरगे आयज आमी साळावलीच्या धरणाचेर सादारण ते 16 कॉटेजीस लोकां खातीर उपलब्ध करून दिल्ले आसा हाय एंड कॉटेजीस आसात थंय इकॉनॉमीक एक्टिविटी वाडली आयज आमी साळावलीच्या धरणाच्या काठाचेर हँडीक्राफ्टाची कुणबी विलेज सेटअप केल्ली आसा वीच इट इज गोईंग टू बी अ टुरिस्ट अट्रॅक्शन कुणबी विलेज म्हणजेच आमचे जे आर्टिजियन्स गांवांनी विखुरलेले आसात तांकां एकठांय हाडपाचें तांकां ट्रेनींग दिवपाचें तांकां वर्कशॉप करपाचें तातूंतल्यान एक्झिबिशन तांचें लावपाचें जें कितें साहित्य करतात मागीर ती कुणबी साडी जातली कुणबी शॉल जातले कुणबी बॅग्स जातलीं जॅकेट्स जातलीं किंवा आमचे बाकीचे सान्नी जातल्यो शेंद्र्यो जातल्यो माद्रे जातल्यो हे सगळ्यो वस्तू ज्यो आमच्या गांवांत भितर पयलीं लोक जाणटे लोक करताले ती विद्या ते कौशल्य परत एक फावटी विकसीत करपाचें ताचे बरोबरच सांग्यावेलेच न्ही तर संपूर्ण गोंयचे आनी गोंयचेच न्हय तर कांय अशे आर्टिजियन जे ST कम्युनिटीचे आसा बरी बरी वस्तू करतात तांकां 15-15 एक म्हयनो ते स्टॉल दिवन थंय काम करपाचें एकूण एक 16,000 स्क्वेअर मिटरान भितर अत्यंत 25 बिल्डिंगो थंय आयिल्ले आसात आनी ते सुंदर अशे बांदलेले आसा तातूंत भितर मिनी थिएटर आसतले तातूंत भितर फूड कोर्ट आसतलो आमचें पारंपारीक जेवण कशें आसा म्हणजे अनुसूचित जमातीचें जेवण हो सगळो आस्वाद घेवपा खातीर वेगळे तरेचें टुरिजम आमी थंय डेव्हलप करतात आनी ताच्या भायर आमी एक 71 कोटीचे आमी इस्टिमेट केल्लो आसा एक रवींद्र भवन जे रवींद्र भवना भितर आमच्या त्या भागांतले हार्मोनियम जाले पेटी किंवा तबला आसतले किंवा वायलन आसतले किंवा डान्स आसतले गायन आसतले हाचे सगळे क्लासरूम घेवन ट्रेनिंग सर्टिफायड कोर्सीस तांकां करपा सारके असो प्लॅनिंग करून आमी घातलेलो आसा इस्टिमेट जाल्लो आसा टेंडर जावपाचो आसा सो म्हजें स्वप्न खूब व्हड आसा तुमचें स्वप्न जालें आनी हांवूय आतां स्वप्न रंगोवपाक लागलो की गोंयाक आनी अशें कितें तरी जावपाचें आसा काय म्हणून कारण कितें आसा आमकां चित्त तेन्ना बरें दिसता पूण जेन्ना एक्झिक्यूट जाता तेन्ना वचून थंय पळोवपाक एक खरी मजा येता तुमी म्हणले तशें एक खंय तरी आमी इको ट्युरिजम म्हणया वेलनेस ट्युरिजम म्हणया किंवा तातूंतल्यान एक स्कील डेव्हलपमेंट करून तो परत गोंयकाराक फायदो मेळटलो म्हाका दिसता सांग्यावेले लोकूय हातूंत भितर खंय तरी सामकें म्हणटले की आमी नशिबवान कारण ऑलरेडी सांग्या कडेन अशे तरेची जमीन आसा अशे तरेचे एक नॅचरल एनवायरमेंट आसा जो आज मुंबय आनी इवन न्यू यॉर्काच्या सारख्या शारांक भितर लोक तयार करतात बट सांगेम ऑलरेडी हॅज दॅट एवरीथींग रेडी सो म्हाका दिसता ताचे खातीर लोक नशिबवान आनी ते म्हाका दिसता तुमचे उपकारी आसतले इफ दीस प्लॅन रियली बिकम्स अ सक्सेसफूल प्लॅन आनी जातलोच अशें आमी आस्त बाळगुया तुमची काम करपाची स्टायल वेगळी आनी सांग्यावेले लोक तशेंच गोंयचे लोक ही वेगळी स्टायल सदांच कायमचे अशेंच दवरतले ना काय ना हे हांव प्रश्न करना दवरपाकूच जाय कारण ज्या पद्दतीन आज सुभाषबाब फळदेसायान उत्तर दिल्यात खंय तरी हांवूय मातसो तांचे कडल्यान एक मातसो मोटिवेट जाल्लो आसा थँक्यू सो मच सर तुमकां फॉर जॉयनिंग अस आनी परत एक फावटी तुमकां 20 ऑगस्टाक वाडदिसाची परबी भेटयता आनी आमचे बरोबर तुमी आयले आमकां वेळ दिलो म्हूण चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत ओनली ऑन RDX गोवा देव बरें करूं. देव बरें करूं